मुळगाव मायनिंग प्रश्न पेटून थळावे लोक आता आक्रमक जाल्यात। मायनिंगेक विरोध करीत मुळगावच्या चाळवल्ल्या लोकांनी आयतारा सांजे गावात चलपी खणीचेर धडक मारून कामकाज बंद केले। गावचे प्रश्न सोडयात अशी भूमिका घेत बायलां सहित जाणटे नेणटे मिळून 400 परस चड लोकांनी मायनिंगचेर धडक दिली। दिवचल मायनिंग ब्लॉका खाला येवपी मायनिंगेचे धडक दिल्ल्या लोकांमदी थळाव्या सरपंचा सहित हेर पंचवांगडी तसेच वेगवेगळ्या संस्थेचे पदाधिकारी वांटेकार जाल्ले। लीज वाठार मुद्द्या वयल्यान मुळगावच्या लोकांचो मायनिंग विरोध आसा। फाटल्या 1 वर्सा परस चड तेंपापासून लोकांचो संघर्ष सुरू आसा। देवळां सयत घरादारां, शेतां आनी सैमीक उदका स्त्रोतां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडटनाच मायनिंग विशींचो गांवचो प्रश्न सोडयात अशी मागणी मुळगावच्या लोकांची आसा। मात हे मागणे कडेन आड नदर जाता असो आरोप लोकांचो आसा। मुळगाव पंचायतीचे फाटले ग्रामसभेत मायनिंग विशय तापतनाच मायनिंगेचे धडक दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो। आम्ही जे सगळे पॉइंट्स पंचायती तर्फे हांव सरपंच मुळगावची आम्ही जे पॉइंट सगळे मारून गेल्लेले आहा लोकांक खातीर ह्या मायनिंगे कडेन हे फुलफिल करचे। हेका लागून ह्या पॉइंट्सांक लागून आमकां हे कंपनीन खूब फटयले। ही कंपनी ही फटींग 1 नंबरची, ही केन्नाच बरें भोगची ना। ही आमकां आमच्या गांवच्या पोटार मारून पळय हे काम करतात न्हू, हे केन्नाच भोगूंक बरें पावची ना। जो पर्यंत आमची कामां हांगा सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी हांगासरली हालची ना। आमी हांगासरली हालची ना। आमचे कितें ते मागणे तेंच्यांनी पूर्ण करूंक जाय हांगा येवन, तो पर्यंत आमी हांगासरली हालची ना आनी येत रावतली जो पर्यंत काम जायना आमचे तो पर्यंत। कितें मागणी तुमच्यो? मागणी म्हणजे आमचे जे लिजान पडलेले आहा गांव आमचो सगळो देवळां घरां ती सगळ्यात पयली म्हणजे भायर काडपाची तेंच्यांनी। आमची लिजान पडलेली ती भायर काडपाची। सगळ्यात असं गव्हर्नमेंटा कडेन सगळे सीएमांक कलेक्टराक सगळ्यांक आमी लेटरां दिवन थकलेले आसा। आनी आयज जर हांगासर पळयले जाल्यार आमकां अशें दिसता की आमकां ही मायनूच नाका। आमचे विशय कितें आहा पळय ते थंयच उजोनी, आमकां म्हणटा ती मायन नाका। कित्याक सांग, हे केन्ना कोसळून हो गांव जो उद्ध्वस्त जाता न्हू ते कोणाकूच कळचें ना। राती भितर गांव उद्ध्वस्त जावपाची शक्यता आसा। आनी हे अशें हे जेंचे कटिंग केला पळय हिल कटिंग आनी कितें, हांव म्हण फॉरेस्टरा कडेन फॉरेस्टर डिपार्टमेंटाक मागता जर बारीक मनीस जर एक झाड मारतलो जाल्यार ताका सगळ्यो NOC 114 सगळें लावचें पडटा। आयज ही कितलीशीच झाडांची कत्तल केल्ली आसा, तेच्या कडेन कोणाचेंच लक्ष ना, गव्हर्नमेंटाचें लक्ष ना जावं गव्हर्नमेंट मिशनरीचेंच लक्ष ना। म्हणून हांव सांगता सगळ्या गांवाच्या वतीन म्हणटा की आमकां ही मायन नाका म्हणजे नाका। आणि तुम्ही पळोवंक शकता हेजी लेवल पळय खंय पावल्या ती आयज। मुद्दम कॅमेरा मारान पळया तुम्ही की ही लेवल आहा ती कितली सकयल गेल्या ती। आणि हांगा केन्ना फुडलो पावस जर पडलो आणि केन्ना कोसळत हे सांगूंक शकना। आमचो अख्खो गांव बुडोवंक शकता हितून हे मायनीन। आणि त्या आमकां मायनिंग नाका, मुळगांवान ही मायन नाका, हो आमचो ठाम निर्णय जाल्लो आसा। आणि आमच्या मेन म्हणजे आमच्या गावात सगळ्या गावकऱ्याकडे धुल्लो जाता आणि रातचे मायन चालू असता रातभर लोकांक न्हीद ना आणि गाडयांचो आवाज येत असता, व्हडल्या व्हडल्या मशिनाचो आवाज येता आणि सगळे आमचे जाणटे आसा भुरगे अभ्यास करतात ताका सगळ्यांक त्रास जाता। ताका लागून आमी लेटर केले पंचायती नाईट शिफ्ट बंद करपाची। म्हटल्यार तेंच्यांनी कितें तेचेर एक्शन घेवंक आनी सदींच आमकां त्रास जाता आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या जाणट्यांक। त्याच्या पासून आमकां तेंच्यांनी सोल्युशन दिवपाचें। अजून मेरेन आमी आतां इतके मिटिंगे घेतले, लेटरां धाडली, म्हणजे तेंच्यांनी आमकां कितेंच हे करूंक ना। ताका लागून आज आमकां सगळ्या गांवांक लागीं करून आमकां तो निर्णय घेवचो पडलो। आता ह्या निर्णयाचेर तेंच्यांनी फुडें कितें तरी आमचें सोल्युशन करपाचें। आमची घरां जी आसा न्हू ती घरां आमची हलंक मेळची ना आनी देवूळ आमचें हलंक मेळचें ना कंपनीचे। आनी जे मागणे मागतात न्हू आमचे पंच सरपंच बी ते न्हू त्या मागणे आमचे तेंच्यांनी पूर्ण केले तरच आमी तांकां दिता, नाल्यार आमी तांकां मायनिंग पण मुळगांव मायनिंग आमकां नाका म्हणजे नाका। मजगती सोमारा सकाळच्यान दिवचल मायनी वयली मिनाची येरादारी बंद दवरिल्ल्यान ट्रक धनया मदीं खवदळ पडलो। वेदांता मायनी वयली गेटी कडेन ट्रक धनयांनी गर्दी केल्ली। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।